ऍक्शन जाऊ ना ऍक्शन केलं प्रेसिडेंट होती करंट सिनारिओचेर आमी उलयताली तेजेर आमी तेजेर तुमकां तोडगो काडून सांगितलें तुमी म्हणटाले ऍक्शन घेवना ऍक्शन घेतलो आमकां तशें जायना सर 2.5 म्हयने जाल्या आमी कंप्लेन केल्या आमची आमकां आरती कशी पयची तो आरती दाखोवंक शकता तो हे सेंटिमेंट आमचे हट जाल्ल्या तेजेर ऍक्शन घेता चालू आतां 2.5 म्हयने जाले 2.5 म्हयने तुम्ही 2.5 महिने घेऊ शकता का रिझन दिया आमकां 2.5 महिने कित्याक घेवंक ना 2.5 महिने घेवंक ना रिझन दिया 2.5 महिने जायना कितें रिझन दिया अजूनही जायना अजूनही जायना रिझन दिया 2.5 महिने कितें रिझन दिया सोल्यूशन आमकां फोटो नाका आमकां फोटो नाका 2.5 महिने जायना रिझन दिया आम्ही घेऊन ना सांगता ऍक्शन घेता आम्ही घेऊन ना म्हणटा ऍक्शन घेता 2.5 महिने कित्याक जायना ते सांगा रिझन दिया व्हॅलिड दिसोंक ना आमी कंप्लेंट केल्या तुमकां व्हॅलिड दिसोंक ना ऍक्शन घेवपाक साधारण माणसाची रस्ते उगलतात मरे तुम्ही म्हटल्यानी ऍक्शन घेऊ ना म्हणून ऍक्शन घेतली केन्ना रे कोणाचेर रे 2.5 महिने वारी सानिया मावाच्यार एफआयआर जावपाकच जाय ताका अटक जावपाक जाय 2.5 महिने जायना रिझन दिला अजूनही सांगना ते रिझन दिया आज हो म्हणटा सनातनी फोन करता म्हणून फाल्यां सकयल 71 वेळार फास्ट ट्रॅक टोटल केले लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आम्ही रस्त्यार आयला मेजॉरिटी वी आर 66% इन द स्टेट यू कॅनॉट डू दिस टू अस जस्ट फॉर मायनॉरिटी अपीसमेंट यू कॅनॉट डू दिस आम्ही पिशेनी आयज पर्यंत तुम्ही डेलिबरेट आयज पर्यंत हिंदू ओगी रावलो डेलिबरेट प्रोवोकेशन जालां आमची इतली वर्सां आमी ओगी रावले आणि आयज आमी एक उत्तर वयर काडल्यार तुम्ही ताका क्रिमिनल कसो व्हरून जेलीन उडयला तो सनातनी प्रचारक तो आनी कोण न्ही तो वेदीक लिटरेचराचो PhD डॉक्टर आणि कोण न्ही आणि तुम्ही थंय बसून सनातन बॅन करा म्हणटा तुम्ही कोण आमकां सांगपी ऑन ड्युटी ऑफिसराक ती वचून सोशल एक्टिविस्ट विचारतात तू गोयच्या साहेबान बिलीव करना जाल्यार तू गोंयकार न्ही म्हणटात तुम्ही कोण तुमचो धर्म आमचेर थोपपी तुम्ही कोण तुम्ही आयज पर्यंत आमी ओगी रावल्या दिस इज अनकॉन्स्टिट्युशनल द प्रोटेस्ट दॅट यू आर कॅरिंग आउट कॉन्स्टिट्युशनल स्टेटमेंट द प्रोटेस्ट दॅट यू You want to speak? You want to speak? Let's speak. तुम्ही जे प्रोटेस्ट केल्या क्रिस्तावांनी ते प्रोटेस्ट दे कॉल्ड एज सिव्हिल डिसओबिडियन्स यू हॅव कॉज्ड सिव्हियर इश्यूज टू वायलेशन्स ऑफ लॉ आम्ही ते केले ना आम्ही आयज पर्यंत बोवाळ मारलो ना आयज आयलात आम्ही हे बसून पीसफुल प्रोटेस्ट तुम्ही कितें केले इतले वर्सां इतले वर्सां तुम्ही प्रोवोक करतात आम्ही गाडी घालता बायलांक कितें कितें म्हणटात देवा देवताचेर आयल्या खंयच्या समाजाची प्रथा तुमकां अश्लील कमेंट करतात एफआयआर करता म्हणून ना पॉलिटिकल म्हणून तो पॉलिटिकल पर्सन म्हणटा ना प्रत्येक वेळा ग्रांटेड करता आमकां तुम्ही बरोवन दियात कित्याक सनातन प्रचारकाक 2 दिसांत क्रिमिनल कसो उकडून हाडलो मरे ज्युडिशियल कस्टडीन दवरला मरे आमकां पिशे समजल्या आमकां पिशे समजल्या आमकां सांगला लॉ अँड ऑर्डर
कितें उलयतात ते? ना ना आमकां तुम्ही ना सिनियर ऑफिसराकूच आपयात तेन्ना जावपाच्या सिनियर ऑफिसराक आपयात तुमी तेंचे कडेन कितें आमी ठरवया इतनाची सारकें रॉंग उलयतात आमकां सेम रॉंग उलयतात तुमी सारकें रॉंग उलयतात वारी साले महाचार एफआयआर जावपाक जाय वारी साले सनातन धर्मियाचो अवमान केला लोकांकूय कळ्ळो न्ही तेणी कित्याक आतां एफआयआर घातली ती आमी खंय तेंचो दबाव हाडला म्हणून ते एफआयआर घातली आम्ही गोवा बंद करूया आम्ही करून दाखवतो दबाव घालूया गोवा बंद करा आमचे तुकडे सक्रिय लोक आमच्या देशात आमच्याकडे रावपी एक गद्दार अरे ऍक्शन सोडणार आहे तुम्ही एफआयआर करीन आम्हाला ऑडिट ऑडिट म्हणे एफआयआर करीन आम्हाला ऍक्शन अरे चिमला खंय आसा एअरपोर्ट जायता का अरे अर्ध्या वरांनी तिका अरेस्ट करपाक जाता असो अर्ध्या वरांनी इतल्या तिगय जाण हांगा पावपाचे अरेस्ट केले जाल्यार तो खंय पोर्तुगालाक रावता तिगय ओगी बसले आम्ही आता वॉरंट आले मावचे अजूनही एफआयआर रजिस्टर्ड कित्याक जावना सांगा एफआयआर रजिस्टर्ड कित्याक जावना 2.5 महिने झाले एफआयआर